ॲम्ब्युलन्स आपयला न्ही ॲम्ब्युलन्स आपयला न्हू ॲम्ब्युलन्स आपयला गय पळय आमचे पळय तेल फुल रेडी जाल्लेले आसा हेका पळयात कितले जाड जाला ते पळय जेली कशी मातशी आता जावन आसा पळय मातयेचो रो सारको पळय तुजे कडेन धरलेली पोती 300 रुपयान दिल्या पळय सगळं 300 रुपया आणि एक कुल्ली आता रोडावर धांवन गेल्ली काय तर तिथे हाडल्या पळय. अभी जो ये व्लॉग देख रहे हैं ऑलरेडी इनको पहचान गए वो चीज अलग है पर आता लाय तेका हाय गाईज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जण बरी आसात. सो गाईज आता पळय सकाळ सकाळ फुडें येयला राहुल आणि आम्ही करता ब्रेकफास्ट आणि ब्रेकफास्टाक कितें केला रे पळय पास्ता पळय पास्ता आणि ही जावन आहा कॉफी. ह्यो आमचो ब्रेकफास्ट न्हू. आणि गायज हेज्यो न्हू एग्जामी चालू आसा त्या खातीर ह्यो न्हू आयज बेगीन येयला न्हू रे लेवल 20 काय लेवल 30 हय. सो गायज आता हांव कितें करता सांग फटाफट ब्रेकफास्ट बी करता मागीर रवीन सांगला म्हाका रेडी जा आनी राव म्हणून तेजे कितें गाडयेचे पार्ट्स हाडूंक जाय पणजेच्यान. सो आता ते हाडपाक वयता. म्हाजें तर मन नासलें कोण फाटसून कोण तरी धरून बसोंक जाय दिसता न्हू त्या खातीर म्हाका वयचें पडटा. चला गायज फटाफट हांव ब्रेकफास्ट करता म्हाजो नाजाल्यार मागीर अर्ध्या वाटेक वचोन भूक लागतली. हांगासर पळय ह्या रोडाक कोण तरी पडलेलो आसा पळय रस्त्यावयल्यान भायर दवरले खंयसर हे सारके पळय ह्या रोडाक हांगाल्यान आतां मोयरा वयता पळय त्या रोडाक पळय हांगासर पडलेलो आसा तो मोयरा पुलार न्हू काका मोयरा पुलार पळय हांगासर एकलो टायर्ड जावन पडलेलो आसा. तुमी बाबा कोणाक वळखता बीन जाल्यार हेका मातसो घेवन वचाय पळय पळय सारको मोयरा पुला कडेन सकयल पडला तो पळय हांगासर सायडीक कोण वळखता बीन जाल्यार मातसो हेका पळयात. ॲम्ब्युलन्स आपयला न्ही ॲम्ब्युलन्स आपयला न्हू ॲम्ब्युलन्स आपयला गय पळय हेका मातशें पळया कोण पळय तो आनी व्हरा हेका मातशें. सो गायज आमी आतां घरा कडल्यान भायर सरलेली आसा हेजे कितें गाडयेचें सामान हाडपाक लागून आनी मागीर हांव करतलें कितें पेट पुजा बी. आनी पावस येतलो रे अवी हिंवर येवचो ना पळय आयक पावस येत तूं सांगला तशें जाल्यार तुका हांव 100 रुपया दिता. हांव म्हणटा तो येयना म्हणून जाल्यार तूं म्हाका 100 रुपया दिवपाचे चलता. डील डन पळय तुजेर आतां. सो गायज हे पळय अवीच्या कामा खातीर आमी आतां ओल्ड गोवा पावलेली आसा. आतां अवी सोदता हेका खंयचर लोकेशन दिला ते. आनी हे पळय इतले लोक आसा आसतले हांगाच ते गाडयोच गाडयो आनी कितले कूल आसा हांगासर थंड सारखे. पप्पा अवी आपणाचे पार्सल घेता. तुजे कडेन धरलेली पोती जाले रे बाबा धरता मगो हय दे तिकीन वयची ना ती वयता पळय वयता जाल्यार मोडोंग आहा हय. हो न्हू म्हाका सदांच पोतयो धरपाक हाडटा खबर आहा. सो गायज एपा हांवें अवीचें पार्सल घेतलें आनी आतां आमी हांगा येयल्या कितें बरें खावपाक येता. सो गाईज आम्ही येयलेली आसा आता ओल्ड गोवा न्हू गो. हय
आणि कित्याक येयले आमी हांगा आतां पेट पुजा करपाक कितें घेतला ते ऑर्डर छोलापुरी छोलापुरी आता छोलापुरी म्हणटा ते हांगाले बरें आहा म्हणटा लेट्स सी हांगाले ती म्हणटा छोलापुरी म्हणटा फेमस आसा पळोवया आतां बरें आहा जाल्यार पळोवया ना जाल्यार मागीर रिव्यू घालया सगळं आं या प्लीज इफ यू डोंट माइंड This is a very nice dish. This dish is known as pindi chola. ओके This is entirely different chola. You will eat it here, and we are making puri of full wheat. It is the concept of the flour and concept. वाव It's a granules, fibrous, easy to digest. Nice food. You कॅन will यू love प्लीज टेल मी द लोकेशन ऑफ दिस प्लेस it. This is Old Goa, या Ella, Healthway Road. ओके हेल्थवे रोड ना एक बार आइएगा, जरूर खाइएगा. Yes. खाएंगे तो पछताइएगा. सो आता आम्ही ट्राय करपाक गेल्लेले आसा पळोवया कशें कितें आहा अवी सांग. आता कुल्लट चाय हा कितें आहा कुल्लट चाय कुल्लट चाय आहा हय. पळोवया मग लेट्स ट्राय सो गायज पळय येयल्लेले आसा हांगासर फूल पावर सारकी डीश कळ्ळें तुमकां आतां आनी एक येवपाची आहा मगो हय ये ट्राई करिए फुल पावर सर आज हमने ऑर्डर किया है क्या किया ऑर्डर आज आपने पिंडी छोला ऑर्डर किया है. ये पिंडी छोला पाकिस्तानी डिश है रावलपिंडी की. ओके इसके इंग्रेडिएंट बड़े यूनिक हैं. हाँ आप जो इसका कलर देख रहे हो, ये शो द कलर. ये बहुत डिफरेंट टाइप का कलर हाँ, different है Blackish. colour. ये प्योर काबुली छोला है, हाँ लेकिन इसके अंदर इंग्रेडिएंट है स्पिंच पालक. बाप रे इसके अंदर अच्छी क्वालिटी के गरम मसाले, हींग, अनारदाना, आंवला. यू कांट इमेजिन वी हैव यूज आंवला इन दिस. जो लोग नहीं डालते हैं वो आपने किया है डेफिनेटली इसके अंदर तो इतने मसाले हैं. इसके अंदर करीब में जावित्री, जायफल, बड़ी इलायची, लौंग, पालक के अंदर हम डालते हैं हाँ. चिली, लहसुन, हरा धनिया, पालक. बाप रे फिर इसके अंदर जीरा और अजवाइन. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस वेरी लॉन्ग प्रोसेस. देन यू विल गेट दिस ग्रेवी. वाओ Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. I hope you will definitely enjoy. यस थैंक यू सर And the puri, it is pure wheat flour. वीट नो This is fibrous and very digestive. ओके Enjoy. चला आता आम्ही ट्राय करून पळोवया कशें कितें आहा पळय तें फूल पावर सारकें मामा काय आहा पळय टेस्ट करून दाखय हा बरें कास्तात न्हू सारकें फूल पावर टेस्ट हे पळय तेणी दिला म्हाका आतां कॉम्प्लिमेंटरी सामोसा दिल्या टेस्ट करून पळयता हांव आतां लवली बेस्ट टेस्ट आयलो खान पळय टू गुड सो गायज पळय कुल्लड चाय ट्राय करून पळोवया आतां वालोर लवली ही ट्राय करून पळय चड बरी आहा अमेझींग मेन म्हणटा पळय त्या ग्लासान पिवपाक मजा येता हो आतां जावन आसा पळय मातयेचो बरो सारको पळय आनी तो टेस्ट आहा खबर आसा माउथ वॉटरिंग सो गायज ही पळय ही जी प्लेस आसा खबर आसा आनी काय बरें आसा पळय हांगासरल्यान भितरल्यान फूल पावर एंड ही इज द ओनर आणि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर मुझे बहुत अच्छा बहुत लगा। बहुत प्यारा है आपका फूड और इनकी ना बहुत लॉन्ग स्टोरी है अगले ब्लॉग में ना वेरी सुन वी आर कमिंग ओवर योर स्पेशली आपको बताने के लिए अभी जो ये व्लॉग देख रहे हैं ऑलरेडी इनको पहचान गए हैं, वो चीज़ अलग है पर वेरी सुन इनका एक ब्लॉग आने वाला है तो स्टे ट्यून चलो सर Thank you very मिलते much. हैं नेक्स्ट टाइम बाय बाय सो गायज आमचे न्हू थंयसर खाण पिवन जाल्लेले आसा आनी आमी आतां येयला फीश मार्केटान बेतीन आनी कितले नुस्तें येयला खबर आहा तुमकां हे पळयात इसवण बी कुल्ल्यो ना ते ताल्ले न्हू
तेवटेन पोवया. किती घेऊया? ताल्ले घेऊया. चालले नाही ते पापलेट हा पळय ब्लॅक कलर धाकटे तेवटे ना. अरे भाऊ लेपो काय घातले रे? सगळ्यांची एकच रेट मला 300 रुपये. कुल्ली हा पळय ही कुल्ली. आणि याचे QR कोड द्या. बघ कुल्ल्यो घेऊन बसला पळय काका. यो तो एक लांब कुलागीत तो जाणा बरे 500 रुपये आलो ना. हय तर तुका तरी खबर आसली. हय तर काय बरे पळय तेणी बरे सवाय दिल्या पळय म्हाका. कितल्यान दिल्या रे काका म्हाका ते? 500 रुपये 300 रुपये. 300 रुपयान दिल्या पळय सगळं 300 रुपया. आणि एक कुल्ली आता रोडावर धावून गेल्ली काय तर तिकडे हाडल्या पळय. हांव दिना पण हांव तुमची सवाय दिता. कोणी सांगतलो माझे. ना हेच्या पयलीं येला हांवें एकदां हांगाल्यान. माझे कडल्या हय म्हाका याद ना मरे. पळय काय बरें न्ही. ह्यो पळय ह्यो कितले रे काका? 500 रुपये. ती मोठी न्हू ह्यो मातशी. 400 आणि ह्यो सॉरी 500 रुपया न्हू. ती मोठी आहा न्हू मातशी. हम्म. जे ते दांगे मातशे मोठे म्हणून कुल्ली हे रे. पॉवरफुल तर हे. पळय पळय कसले उडक्यो मारतात ते पळय. हांव आयजूच गेला रे. अशें हांव सदां वयता म्हणल्यार आतां चड दिवाळी आहा न्हू. गिरायक कमी आहा रे मातशी ताका लागून. आगी अशी गिरायक चड आसता दिवाळी जावन न्हू. हे आनी कितें पाड हांगा उरली आता. उरली दिसता आमी हांगासर. सदांच हेच प्रॉब्लम हांगासर. एवरी टायम आमी हांगाच उरता. सो गायज हे आमचे पळय तेल फुल रेडी जाल्लेले आसा. हे ते कालचे मुगो दाखय. एका 24 वरां जाल्लेली आसा पळय. एका पळय 24 वरां जाल्या आणि इतली क्वॉन्टिटी गावल्या ही पळय. ही पळय कमी गावली म्हणजे ते दाट झाले. जे बरे दाट आसा न्हू. असा आता 2-3 जाणां आसा तांकां हांव आतां हे दिवपाचो आसा. हांवें आनी अंकितान चिंतला की आमी आनी एकदां करतली आनी आमचे यूट्यूब फॅमिलीक फ्री ऑफ कॉस्ट दितली. पयशे बिशे आमकां नाका. आमी एक टोकन ऑफ लव कसो आमच्या फॅमिली खातीर न्हू. आतां हे कशें लावप दाखय मगो. पळयात कितले दाट जाला ते. दाखय मगो लागीं. पळय जेली कशी मातशे. हय वयस. हे पळय. वाव. आतां लाय मगो लाय मगो. डबो खंय दवरू? डबो थंय दवर. दवरू हांगा. हय दवर. दाखय. हे पळय हातीन तेल घातलें हे पळय. हे पळय आतां लाय. तेका ओके. बरें रूट्सांक लाय मगो रूट्स. आमचो रोप आमचो पळय बोर्ड पळयात चालू आसा पळय केंसांक लावप. पळय इल्लेशें हाडलेलें पळय काय बरें जालें ते पळय. दाखय लागीं यो मगो. वाव थंड थंड कूल कूल दिसता केसांक. काय आनी हांव आतां 2 वरांनी मागीर हेअर वॉश करतले. कितल्या वरांनी हे वॉश करपाचें? आनी 2 वरान 2 वरां. शॅम्पूलान. बरो वास येता मगो न्हू. हय पळय काय बरें पळय. अशें मुळांतल्यान मसाज करून करून लावप हांगाच्या.
सो गायज आमकां खूब DM येयल्लेले आसा की म्हाका दी ऑयल, हांव तुका पयशे दिता, म्हाका दी ऑयल, आय वील पे यू, म्हाका दी ऑयल, आय वील जीपे यू. शाण्या भावानो आनी भयणानो, म्हाका पयशे नाका. इतलीच येयल्या ती क्वॉन्टिटी. कोणाक जाय तांकां आतां सद्या दिता, मागीर परत एकदां करता आमी, कित्याक होच सिजन मागीर मेळचे ना ते. सो करता आनी तुमकां दवरता, मागीर फुडें कोणाक जाय ताका मागीर काडून दिवया आमी. पयशे नाका आमकां, फ्री ऑफ कॉस्ट. हय फ्री ऑफ कॉस्ट. सारकें मुहा. हय फ्री ऑफ कॉस्ट. आनीक तुमकां जाय म्हणून आमी आनीक करपाची आसा खूब क्वॉन्टिटी, कळ्ळें तुमकां परती. मागीर तेजो ते भृंगराज ते मेन न्हू, ते मागीर पावस आतां काबार जातकूच सगळीं झाडां सुकतली, मागीर आनी करूंक गावचें ना. सब अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप खाना पकाओ, मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ. बय हे अंकिताचे चष्मा वांगडा घाललेले लेन्स क्लिनर. हांव हेतून पळय वायझर क्लीन करता म्हाज्या हेल्मेटाचो. हेल्मेट क्लीन जाल्यार सगळें क्लीन न्हू. सो हेल्मेट आतां बरें चकचकीत करता सारकेचो. पळय करकरीत जालें पळय, कसलें शायन मारता पळय सारकें. हे पळय आयज कुल्ल्यो हाडलेल्यो न्हू, कुल्ल्यो पळय कितें तरी अंकितान बरें स्टॉक करून बरें फ्राय केला. ये सो गायज फायनली अंकितान न्हू ते कालचें तेल यूज केलें. कशें आहा तें? बरें हा पळय, स्मूथ जाले केस हय. माझे. तरी Smooth केस जाले. माझे मातशे ओले आसा. ओले आहा तेजे केस, आतांच न्हांवन येयला न्हू म्हणून न्हू हा. हय आनी येस खूब हिसपा भायर DM इंस्टाग्रामाचेर, युट्यूबाचेर कॉमेंट, आय वॉन्ट ऑयल आनी कितले पयशे, तुमकां पयशे दिता, आय वील पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. खूब मेसेजी आसा न्हू. हय आमकां पयशे नाका, वी डोंट वॉन्ट मनी. आमचे कडेन जितले आहा पळय तितले आमी कोणी आमकां पयलीं मेसेज केला पळय तांकां आमी गिव अवे करता. ओके. आनी परत एकदां आमी पळयता ते सगळे इन्ग्रिडियंट मेळटा जाल्यार आनीक थोडे आनीक करता. आनी सगळे यूट्यूब आमचे फॅमिलीक आसा ते फ्री ऑफ कॉस्ट दिता न्हू. पयशे बिशे कांय नाका, आमी बेश्टेच केल्लेले ते. ओके. सो तेजे मम्मीन ताका शिकयल्लें, तेणें बेश्टेच केल्लेले. सो तुमकां इतलें आवडटलें म्हणून आमकां खबर नासलें न्हू. सो बिकॉज ऑफ दॅट आमी डिसायड केला ते आमी अशें गिव अवे करता म्हणून, सगळ्यांक दिता म्हणून. सारकें गिफ्ट कसो, पण पयशे नाका. प्लीज नो मनी. आमकां तेजेर कांय पयशे बिशे नाका न्हू. आनी येस आयज आमी गेल्लेली पॅन्जीम, कित्याक म्हाका गाडयेचे मातशे स्पेर पार्ट्स म्हाजे ते कितें तरी करूंक दिल्ले हांवें, ते परत म्हाका रिटर्न घेवंक जाय आसलें. आनी आयज आमी गेल्लेली एका हॉटेलार पासून. आनी त्या हॉटेलाचो ओनर इतलो बरो आसलो की तेणें आमकां कॉम्प्लिमेंटरी फूड दिलें न्हू. हांव कॉम्प्लिमेंटरी फूड दिलें आनी इट वॉज यम्मी, अमेझींग सारकें. मागीर आमी आयज कुल्ल्यो पयल्या तुमी न्हू, कुल्ल्यो घेतल्यो. कुल्ल्यो आयज बऱ्यो, कुल्ल्याची कडी केल्या बरी सारकी शेक मस्त खाल्ला पोट भरून न्हू. फूल पावर सारकी. आनी कुल्ल्यो फ्राय पासून केल्ल्यो, फूल पावर न्हू. सारकें मग जनगण राज्य राहिला जनगण तू उलयताय सो येस गायज, हालीं खूब फालतूर केसी आयकूंक येतात. ते बीन एक्सिडेंटाचे, मॉलेस्टेशनाचे, चेडवांचे खूब येता. एक्सिडेंट जाल्यार सांगूच नका, हिसपा भायर एक्सिडेंट जाता. आनी मॉलेस्टेशनाचे केसी येता. तुमकां परत एकदां सांगता बाबा, जे चेडे कसलेच फालतूर क्रायम एटेम्प्ट करपाक सोदता जाल्यार तुमकां एक हांव मॅसेज दिवपाक सोदता. चड कांय ना, जितले तुमी करतले म्हाका दिसता तुमची एक केस लिपतली, 2 केसी लिपतल्यो, 3 तिसरे क्रायम तुमचे लिपोन रावतले, पूण चवथे भायर सरतले तेन्ना एकदांच सारके भायर सरतले. कितें आनी प्लस तुमकां म्हणटा ते आवय बापूय भयण भाव सगळ्या कडल्यान पयस झेलीन बसचो पडटलो. आनी खंयच्या तरी चेडवाची लायफ खंय तरी पिड्यार जातली. आनी एक तुमकां मॅसेज दिवपाक सोदता, मोगान तर तुज्या कोण चेडूं ना तुमच्या जाल्यार ताका वचोन एसॉल्ट करूं नाका, ताका मारून तेजे फोर्सफुली ताका मोगान पडोंक नाका. सारकें मगो. अशें तुमकां एक सोड तें आनी सांगिना. अश्यो खूब गजाल्यो आसा की जळा मळा क्रिमिनल केसीस वाडलेल्यो आसा. स्पेशली चेडवां कडेन सोशल मिडियाचेर इंस्टाग्राम, फेसबूक मॅसेजी करतात आनी फेक आयडेंटिटी दाखयतात. आपणा कडेन अशें घर आहा, आपणा कडेन असो बंगलो आसा, अशी गाडी आसा करून चेडवांक फसयतात, स्पेशली मायनर चेडवांक. आनी तेंचे कडेन फिजिकल
कितें म्हणटा ते रिलेशन दवरतात आनी मागीर तुमकां खबर आहा लायफ कशी कितें पळय ती. सो प्लीज हांव तुमकां रिक्वेस्ट करूंक सोदता म्हाजे सगळे यूट्यूब फॅमिलीक, म्हजे इंस्टाग्राम फॅमिलीक, फेसबूक फॅमिलीक जे म्हाजे मॅसेज व्हिडियोज आनी इंस्टाग्रामाचेर पोस्ट बीन पळयता जाल्यार तुमकां सांगूंक सोदता प्लीज ट्राय युअर लेवल बेस्ट टू कीप युअर सेल्फ अवे फ्रॉम सच कायंड ऑफ फ्रॉड. सारकें स्कॅमर्स म्हणटा तांकां. आनी ऑनलायन पयशे बियशे खंय घालनाका. ह्या पळय 2 दीस पयलींच म्हाज्या फ्रेंडा कडेन एक इन्सिडंट जाल्लो आसा. तें नांव आनी तुमकां सांगिना, कोण कितें काय सांगिना. 10 रुपया आनी 20 रुपया न्हू ते 16 लाख तेजे पयशे गेल्लेले आसा. आनी ते बीन चेडो न्हू चोडवाचे 16 लाख गेल्लेले आसा. आनी प्लस तेज्या वांगडा खूब वायट जाल्लेलें आसा तें आनी सांगिना. सो गायज प्लीज बी केअरफूल. ही तुमकां एक मॅसेज आयज दिवपाक सोदतालो हांव. आनी रिगार्डींग द ऑयल म्हाजे जितले यूट्यूब फॅमिली पळयता आमकां जाता तितले आमी जितले क्वॉन्टिटी आमचे कडेन आहा तितले आमी डिलिव्हर करतले न्हू फ्री ऑफ कॉस्ट. प्लीज आमकां पयशे बियशे विचारूं नाका. आय रियली फील बॅड पयशे कोण विचारीत जाल्यार न्हू. आनी येस आयज काल आमचे चॅनलाचेर तुमी खूपूच सारको मोग दाखयतात आनी सबस्क्रायबर आमचे 5,500 जावपाक पावलेले आसा. सो गायज दोज हू आर इंट्रस्टेड वीथ आवर व्हिडियोज आमचे चॅनल पळोवपाक कोण इंट्रस्ट दवरता तांकां हांव सांगूंक सोदता थँक्यू सो मच आनी प्लीज कीप सपोर्टींग अस. आनी आमच्या चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करा आनी फुडल्या व्हिडियोक वेट करा. आतां मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्हिडियोन. बाय बाय. बाय बाय. गुड नाईट. सी यू टुमॉरो. बाय बाय.